जे हेल्दी असता ते केन्नाच बरें लागता अशें जायना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नाशण्याचे तुम्ही कितें सत्व म्हणा किंवा कितें म्हणा, किंवा आनीक जे आमी हेल्दी अशें घरान हाडपाक सोदता किंवा ते खावपाक सोदता तर ते टेस्टी नासता अशें म्हणटा. सो इज इट ट्रू काय अशें जावपाक शकता की हेल्दी फूडूय टेस्टी आसपाक शकता? ॲब्सोल्युटली हेल्दी फूड कॅन बी टेस्टी, बट इट्स अ थॉट विच कम्स विथ इट. आता कशें आसा की नॉर्मली मैदा आणि ताजे आयटम्स जे करता आर युजली ऑन द टेस्टियर सायड. आता समज एक मैद्याचे कितें म्हणू ते काठी रोलाक तुम्ही मैद्याचो रॅप वापरता, तातूंत भरपूर सॉसेस घालता, चिकन घालता. दॅट आता सेम घरान गव्हाची चपाती केल्यार ची बरी लागना म्हणटा. Even if you replace that roti with ragi roti, because the thought and the taste associated with the restaurant food is not matched. It's because of thought. It's because of thought. Okay. आता of course every individualचे टेस्ट बर्ड्स आर डिफरंट. थोड्या लोकांक प्रेफरन्स असता, थोड्या लोकांक अवर्जन्स असता, ते सगळे डिफरंट आसा. बट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिंग अ फूड विथ युअर थॉट्स अँड विथ जे सांगत आयला की आणि युजली हेल्दी इज परसिव्ड एज नॉट हेल्दी, नॉट टेस्टी. एक्झॅक्टली तो एक परसेप्शन कशें करून दवरलेलें आनी आसा. हेल्दी हातून कितें सांग, सॅलड येता. कोणें म्हणलें न्ही, आता हेल्दी किंवा डायट म्हणलो जाल्यार सॅलड म्हणटात. शी घासपूस आपल्याक खावपाक जायना म्हणटात ती. बट हेल्दी कॅन बी सो मच मोर. आता नॉर्मल रागीचे पीठ म्हणलें पळय तुम्ही, तेच तुम्ही तातूंत बाबा थोडे ऑनियन, टोमॅटोज, मसाला घालून समज तुम्ही एक रोटी टायप केली, इट टेस्ट सो मच बेटर. अँड आय ऑल्सो फील न्ही कम्पेर्ड जशें ल्हान आसतना एक्सपोज करता भुरग्यांक टू पर्टिक्युलर फूड आयटम्स. आता कॉमनली पयल्यार रायस वाटून अशें एक कितें म्हणटा ताका सेमी सॉलिड लिक्वीड करून, सेमी लिक्वीड आयटम करून भुरग्यांक खावयता. बेसिक थिंग्सूच खावयता, नाशणे ते करून खावयता. सो ल्हान आसतना टेस्ट बर्ड्स आर नॉट लायक गिवन दॅट एक्सपोजर. सो ल्हानपणीच्यान समज भुरग्यांक खावयता डिफरंट आयटम्स, देन द चायल्ड अंडरस्टँड्स की वॉट ही लायक्स, वॉट ही डजंट लायक. टेस्ट बर्ड्स डेव्हलप. पण बाबा ल्हान आसतना तुका लिमिटेड आयटम खावयला, जस्ट ग्लुकोज बिस्किट आनी दूध दिला ल्हान आसतना, तितलेच दिला जाल्यार यू वोंट अंडरस्टँड द टेस्ट ऑफ ऑल दोस थिंग.